गोंयांत परत जावंक लागल्या धर्माचेर आघात। लोकांची गरिबी परिस्थितीचो फायदो घेवन धर्मांतरास सरकार अशें जावंक दिवचो ना, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। पेवंक गेल्ले कडेन बेतोड्या दाबाळ दूधसागर न्हंयत 2 जाण बुडले। एकल्याक साल्वार करून घालो जीएमसीत, दुसऱ्याची मेळ्ळी बॉडी। थोड्यांक दिसता हांव 2024 लोकसभेक रावचो ना। थोड्यांची रावपाची इत्सा, पूण पक्ष आनी लोक सांग मेरेन खासदारकीची सेवा चालूच उरतली। श्रीपाद भाऊचे बाशिंग बांदिल्ल्यांक शिनाल। एससी एसटी ओबीसी आमदार मंत्र्यांचो सत्कार। मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या टर्मात सगळ्यो मुणकारी राना हक्क केशी जातल्यो क्लियर। वर्सा भितर कोंकणी शिकपाची राज्यपालाची तयारी। पाकिस्तानाचो नवो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफाच्या हाता सकयल पाकिस्तानातली अण्वस्त्रां सुरक्षीत ना। आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाचो आरोप। लष्करान इम्रानाचे आरोप न्हयकारले। आज गोंयांत जगला गडगड मारून पावस। कर्नाटकातले ढग गोंयचे वाटेर। आयतारा सावन 3 दीस ड्राय वेदर। 22 ते 28 एप्रिल पावस। हवामान खात्याचो अदमास। IPLान सनरायझ हैदराबादान कोलकाता नायट रायडर्साक हरयले 7 गड्यांनी। उच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर कोंकणीतूय जावचे म्हूण सरकार यत्न करतलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो हिंदी संमेलनाक। आझाद मैदानार बशिल्ल्या IPBSचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ आपाचे फुडारी। भलायकी मंत्री राणे म्हणटा निर्णय कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण। विरोधकांक काम धंदो ना। चांदोर डबल ट्रॅकिंग आड रेल्वेच्या रुळाचेर केल्ल्या आंदोलनात 5 आरोपींक कोर्टान दिले आरोपपत्र। 15 जूनाक जातली सुनावणी। आरोपी म्हणटात सरकार करता सिलेक्टिव्ह टार्गेट। सांखळे मतदारसंघात खणबंदीत पीडित व्यक्तीची आत्महत्या। ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक लज। पुती गांवकार आक्रमक। पीडिताच्या घरच्यांक दितलो 50,000चो चेक। गिमात एसी फ्रिजांचो पावर डिमांड प्रचंड वाडलो। फुडले 4 म्हयने देशांत ब्लॅकआउटाची शक्यता। ग्रीड फ्रिक्वेन्सी पडटा 50 सकयल। ग्रिडा वरवीं ऑटो पावर डिस्कनेक्ट। राणा मंत्री म्हणटा म्हादय अभयारण्यात रेजिडेंट वाघ ना। येतात ते यो वच करपी। टायगर हॅबिटेटाचो प्रश्नूच येना। पर्यावरण जाणकार म्हणटा मंत्री अज्ञानी। मोल्या 70 वाघ। इंटरनेटावेलो फॉरेनरांचो चोरयेचो डाटा घेवन मायक्रोसॉफ्टाचे स्टाफ म्हूण फेक कॉल सेंटरावरवीं फॉरेनरांची लूट। 5 टॅकींचे रॅकेट उक्ताडार। पियर्ना भाड्याच्या घरांत कॉल सेंटर। जीएमसीत आत्महत्येचो प्रयत्न। दुयेंतीन जीएमसीच्या इमारती वयल्यान मारली उडी। दुयेंती साल्वार, गंभीर जखमी। देशान कोविडाचो नीट एक सारको देंवता। दिसपट्टे नवे दुयेंती 1000 सकल। राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड लसीकरण पावले 186 कोटी 36 लाखा वयर। गोंयांत 27 लाख पार। आज हनुमान जयंती। फांतोडेर जालो मारुतीचो जल्म। पणजे मारुती गडार धरून गोंयभरच्यान वेगवेगळ्या देवळांनी धार्मीक विधी। कर्नाटकाचो मंत्री KS ईश्वरप्पाचो राजीनामो। कॉन्ट्रॅक्टर संतोष पाटीलाच्या आत्महत्या प्रकरणात पुलिसांची ईश्वरप्पा आड आत्महत्येक प्रवृत्त केल्ल्याची केस। चीनाचे शांघाय वाठारात कोविडाचो धुमाकूळ। 2.5 कोटी लोक खर लॉकडाऊनात। बंद लोकांचे हुयेल्यो। आत्महत्या। पायी जनावरांच्या हत्यांचे दिसपट्टे रिपोर्ट।
रशियाची सगळ्यात मोठी क्षेपणास्त्र वाहू झुजारी बोट युक्रेनान ब्लॅक सीत बुडयली. मोठो धपको रशियाचो राजधानी किवाचेर हल्ल्याक नेट. युक्रेन रशिया शांती वाटाघाटीत थंड.